आज आमी आमच्या जिवितांत कितें फोट सत आसलें फोट करता, कोर्टांत वचूनय फोट करता आमी, वयगिने फोट साक्षी आमी दिता. आनी खंयसर आतां सताक आज उजाना, कोणाचें जावन ती आमची आज प्रॉपर्टी आसा, सताची आसा, नितेची आसा, ती ताका मेळना. थंय वचून आमी अनैत करून स्वत आसलें फोट करून ताची आमकां करून घेता. ह्या फावटी आमचो TN शेषण्णा फॉर्मर इलेक्शन कमिशनर आनी बरो शिकपाचो मनीस उत्तर भारतांत आपल्या बायले संगाता कारार पॉयंट करनासलो. आनी पॉयंट करनासतना एका गाद्यांत वा शेता भाटांत वाटेर वता आसतना एका रुखाक पळयतात, थंयसर सुकण्याचो बरो गोंठेरां बांदून आसले. सगळो रुखार खांद्यार पुऱ्या सुकण्याची गोंठेरां. बायलेक भारी खुशी जाली. थंय म्हणा लागली, ही गोंठेरां आमी काण घेवन आमच्या घरा डेकोरेशनाक आमी दवरया. आनी थंयसर एकलो गोरवांचोरांचो भुरगो आसलो, ताका आपयलें आनी ताणें ताका 50 रुपया दिले, ती गोंठेरां काड म्हणलें. तो म्हणून लागलो हांव ती काडिना. पक्का ताका 100 रुपया दिले, तो काडूंक आयकोंक ना. 500 रुपया दिले, तो काडूंक आयकोंक ना. कित्याक तूं काडिनाय? ताका तो म्हणा लागलो, हांव आतां ती गोंठेरां काडटां. ती आवय आनी ती भुरगीं सुकणीं भायर गेल्लीं, हांगा येतना तांकां घर आसचें ना. म्हाका 500 रुपया मेळटले, पूण तांकां घर ना. क्रिस्तांतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें प्रवादी जेरमीच्या पुस्तकांत. थंयसर आमकां प्रवाद म्हणटा, देवान आदीं आमकां 2च दिल्ली आज्ञा, देवाचे 10 उपादेश आनी 7 नितीन आमी जियोंक. आनी इस्रायल प्रजा कडेन देवान हेंच करार केल्लें, जर तर तुमी म्हजे 10 उपादेश पाळटल्यात, हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी प्रजा. एका बापाय आनी भुरग्यां मदें तें देवान केल्लो करार आमी पळयता. पूण क्रमेण आमी कितें पळयता, इस्रायल प्रजा स्वता नितीन आनी देवाच्या 10 उपदेशांत जिवनच्या बदलाक देवाचे 10 उपदेशांच्या जिवितांत जियेनात, क्रूरपणांत सतान ते जिवन मुखार येनात आनी देव तांचेर काकूळट दया दाखयता. जायत्या प्रवादींक तो धाडटा, जाल्यार तांचे बदलावण कांयच जावंकच ना. हाका निदर्शन जावन आसा प्रॉफेट जोना. जेन्ना प्रॉफेट जोनाक देवान सांगलें निनिवेक वच, पूण तो निनिवेक वचूंक ना, दुसऱ्याच वाटेन पॉयंट करनासलो. पूण देवान ताका हट म्हणल्यार बरें धरलें आनी निवेक धाडलें. कित्याक तें देवाचें उतर परगट करूंक आपलें पातकी समतो वळखलो आनी निनिवेक वचून देवाचें उतर ताणें परगट केलें. आनी रायातावन धरलेलें आमी पळयता, सगळीं जानवरां मनीस गोबर माथ्यार घालून दणदणी करून आमी पळयता, तपास करून थंयसर प्राचीत आदारान पातकी जिवीत सांडूंक प्रयत्न करता. आनी आयच्या वांजेल्यांत आमी पळयता, जेजू एका देंवचाराक भायर काडटना, मोनाक देंवचारा भायर काडटा आसतना थंयसर 2 तरांचे मनीस आमकां पळोवंक मेळटात. एक तो देंवचार भायर काडले उपरांत देवाक महिमान दिवंक, कित्याक ताणें आजाप केलें देवातां ती महिमान जाली म्हणूंक. पूण आनी एक पंगडाचे लोक म्हणटा, देंवचाराचें काम तें बेल्जेबुला तावन तो देंवचार भायर काडटा, ताचेर आमी पळयता अपराध मानतात. ते आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दोनी वचपांतावन आमकां मेळचो संदेश कितें? आयच्या वांजेलांतावन आमकां 3 संगती मेळटात. पयलें, आमी 3 संगतींनी देव जावयेत आनी 3 संगतींनी देंवचारी जावयेत. पयलें, देवाच्या बळान देवाच्या सक्तेन आमी जियेता. आमी पळयलें देव भायर घालूंक जाता मेळे आत्मे. आनी देवाच्या बळान आनी सक्तेन आमी जियेतना कितेंय थंयसर आजाप आमकां घडोवंक जाता. कित्याक देव जावन आसा सर्वस, सोर बळ, सोर शक्तिवंत आनी सोर बळादीक तो जावन आसा. आमी कांयच न्ही ताचे मुखार. आनी दुसरें, जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, आनवार येतना, पिडाशिडा येतना, जायते संकश्टाक आमी संपडटना एकलो आसा बळादीक खांबो, तो आमी म्हणटा देव. ताचे सशी वेता, ताची सकत मारता, ताचो आदार मागता. आमकां देवाचें बळ, ताची कृपा आमकां देंवता.
हें जावन आतां आमी अशें जियेतना देवाच्या आमी म्हणटा महिमेंत आमी जियोंक प्रयत्न करता. पूण आनी एक रितीन आज आधुनीक काळार आमी कितें करता, हांवूच सर्वस्व, म्हजे थंय पयशे आसा, म्हजे थंय अधिकार आसा, हांव सगळें करता, म्हाका कोणूच कोणाचें हांव गण्य करिना, ह्या प्रमाणे आमी जियेता. आनी जायत्या लोकांक आमी पळयता गुलाम करता, जायत्या लोकांक आमी पळयता कश्टांच्या वाटेर घालता. त्या दाळा आमी देंवचार जावंक पावता. हांगासर देव न्हय, आमी हांगासर खोटेपणां जियोंक सुरू करता. दुसरें, आमच्या जिवितांत सतांत जियोंक आमी चिकोंक जाय. ಕಂಡದನು ಕಂಡಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ ಒಯ್ಗಿನ. ನಾನು ಸತ್ಯ ನುಡಿದರೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಗಳು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲ. जेन्ना आमी सत उलयता सगळे आमच्या हातान पयस वेता. जेन्ना आमी सत मान करता कोणूच आमच्या पक्षाक ना, कोणूच ना, आमकां आमी एकलोच उरतेला. जावन दी पियेतना जावन दी, आमी गडागांत आसून दी, जावन दी आमच्या हॉलांत जावन दी, फंक्शन जावन दी, खंय जावन दी, सताक उलय, तुज्या साठी कोणूच तुज्या चेहऱ्यांत येवन बसना. पयस 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 वेता. कित्याक सत मनशाक कोडू मारता. सत मनशाक उलोवंक नाका. सताक गोवाय वा सताक साक्ष दिवंक कोणाकच नाका. सताचें जिवीत आज आमकां जियोंक नाका. आमी म्हणचे जायते फाटी आसा सतान जियेल्यार कितें आमकां लाभ आसा. तो पळय, फटीपण कोण जियेता ताचें घर पळय, ताचे बंगलो पळय, ताची भुरगीं पळय, सांगा ना गे आमी सत आसा ना. सतांत आमी जियेता, देवाक आमी मानता, देवाची भुरगीं. आज आमी आमच्या जिवितांत कितें फोट सत आसलें फोट करता, कोर्टांत वचून फोट करता आमी, वयगिने फोट साक्षी आमी दिता. आनी खंयसर आतां सताक आज उजाना. कोणाचें जावन दी आमची आज प्रॉपर्टी आसा, स्वताची आसा, नितेची आसा, ती ताका मेळना. थंय वचून आमी अनैत करन, स्वत आसलें फोट करन, ताची आमकां करून घेता. एकाच आवयच्या पोटांत जल्मालीं भुरगीं फोटीन सांगून कितें सगळीं करतात हांवें तुमकां सांगची गरज ना. कित्याक आज सत म्हणलेलें कोणाकच ना. आमी सतांत देवाची भुरगीं आमी ती जावंक नाकात. आज अशें संवसार जावंक पावला. आज फोटी उलोवन, फोटीक साक्ष दिवन, सत आसलें लिपोवन, सत आसलें फोटी आसलें सत करन जियोन आज आमी देवचाराचो सांगात करूंक पावल्या. आनी हांगा येवन आमी मिशी करता, सगळें करता, दानी दिता, धर्मी दिता, वयगिना. कित्याक आज आमकां तें सत नाका. हांव गोंयांत आसतना एकलो म्हाका म्हणटलो, ती म्हजी एकली प्रॉपर्टी आसा फादर विकून गेल्यार ताचो अर्द वांटो तुमकां हांव दितलो. सताची नितीची आमकां कळीत ना, वयगिना. अर्द वांटो म्हाका दितो म्हणटा, वयगिने. आज आमी असली आंगवण करता देवाक सता खातीर, वयगिने. म्हणल्यार ते फोट सत आहलें फोट जावन दी आनी म्हाका मेळोवन दी, अशें आमचें जिवीत आज जावंक पावलां. आनी तिसरें, प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवा सांगाता आमी आसचें. 24/7 देवाचो सांगातपण आमी जियोनचें. म्हणजे देवाच्या सांगात आमी आसचें म्हणजे मागणें, रजार, ओके एक तें, आनी आमचें ध्यान उपास म्हणून तें सत, नीत आनी धर्मपणान आमी जियोनचें. देवाचे 10 उपादेशा प्रमाणे आमी जियेता, देवाचो सांगात आमी करता. जर तर आमचे थंय सत आसा, धर्म आसा, नीत आसा, प्रामाणीकपण आसा, आमचें सगळें जिवीत उक्तें आसा, कशें आमचें तें मेळेपण ना, उलावंजी पिदायवंजी तशें आमचें जिवीत ना, रितीच्या भाव भयण्यांनो, सतान आमी जियेता आनी देवाचो सांगात आमी करता. आज आमी कशें आमचें जिवीत भ्रश्टाचार, लंच, फोटीपण, नागोवचें, चोरचें, म्हणल्यार जैलान आमच्या दुसऱ्यांक आमी चोरता जायते फावटी, वयगिने. अशें आमचें जिवीत आमी जियोन जायते फावटी आज आमी देवचाराचो सांगात केला. आज ते मेळो आत्मो कशें जेजून ताका भायर घालें, ताचो आत्मो आमकां भायर घालूंक जायना. कित्याक जेजून सांगला, जर तो सैतानाच्या पक्षाक गेलो ताका कांय करूंक जायना. तो देवाच्या पक्षाक आसा जाल्यार कितें करया, कित्याक ताचें पातकी जिवीत वळखना, ताका कांय करूंक जायना. ताचें जिवीत वळखना, ताका आमकां कांय करूंक जायना. एक फावटी आमचो TN शेषण्णा, फॉर्मर इलेक्शन कमिशनर आनी बरो शिकपाचो मनीस, उत्तर भारतांत आपल्या बायले संगाता कारार पयण करून आसलो. आनी पयण करून आसतना एका गाद्यांत वा शेताभाटांत वाटेर वता आसतना एका रुखाक पळयतात, थंयसर सुकण्याचो बरो गोंटेरां बांदून आसले. सगळो रुखार खांद्यार पुऱ्या सुकण्याची गोंटेरां
बायलेक भारी खुशी जाली. थंय म्हणा लागले ही गोंटेर आमी काण घेवन आमच्या घरा डेकोरेशनाक आमी दवरया. आनी थंयसर एकलो गोरवांचोरांचो भुरगो आसलो, ताका आपयलें आनी ताणें ताका 50 रुपया दिले, ती गोंटेराक काड म्हणलें. तो म्हणूंक लागलो हांव ती काडिना. वखा ताका 100 रुपया दिले, तो काडूंक आयकोंक ना. 500 रुपया दिले, तो काडूंक आयकोंक ना. कित्याक तूं काडिनाय? ताका तो म्हणूंक लागलो हांव आतां ती गोंटेरां काडटां. ती आवय आनी ती भुरगीं सुकणीं भायर गेल्लीं, हांगा येतना तांकां घर आसचें ना. म्हाका 500 रुपया मेळटले, पूण तांकां घर ना. ती रुदान करतलीं, रडटलीं, तांचें दूख म्हाका लागतलें. हांवें 500 रुपया काण घेतलें. आनी तो TN शेशणा म्हणटा हांव इतलो शिकलोलो मनीस, ह्या भुरग्यातून हांव शिकलो कितें म्हणून दुसऱ्यांचें नाकचें चोरचें बरें न्हय, तांची दुखां म्हाका बरी न्हय म्हणून. प्रितीच्या भावा भयणानो, हें जावन आसा देवाच्या मोगाचें काम आमी करया आनी देवाच्या मोगांत आमी जियोवया. आमेन.